गोंय विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन फक्त 10 दीस आसतले। पंचायत वेंचणुकीक लागून बिझनेस एडवायझरी समितीन 10 दिसांचे अधिवेशन घेवपाचो निर्णय घेतला। मुखावेला पंचायत वेंचणुकीक लागून अधिवेशनाचो काळ उणो केल्ल्याचे रांजाव सत्ताधारी भाजपान दिला। पयलीं हे अधिवेशन 25 दिसांचे घेवपाचे थारिल्ले। पंचायत वेंचणुकांक लागून अधिवेशनाचो काळ उणो केल्ल्याचे सभापती रमेश तवाडकार तशेंच मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले। विधानसभा अधिवेशनाचो कार्यकाळ उणो करपावयल्या विरोधकांनी सरकाराचेर उतरांचे फार पेटयल्यात। ह्या विधानसभेत 19 नवे आमदार आसात। खासगी बिलां सयत कितलेशेच थाराव आमदारांनी विधानसभा कामकाजात घेतिल्ले तातूंतली कितली बिलां आनी थाराव चर्चेक येतात होवूय एक प्रश्न आसा। पंचायत वेंचणुकांच्या नांवान सरकार फक्त वेळ मारून व्हरपाचो यत्न करता असो आरोपूय विरोधी आमदारांनी केला। गोंयांतल्यान सनबर्नाक कोणूच पयस करपाक शकना। सनबर्न आयोजक सगळ्यांक बोल्सान घालता अशें विधान गोवा फॉरवर्ड सुप्रिमो विजय सरदेसाय हांणी केला। आपूण सरकारान आसतना सनबर्नाच्या जाग्यार दुसऱ्या आयोजकांक अशा तरेची कार्यावळ आयोजीत करपाक संद दितालो, मात आतांच्या सरकारान परत येरे म्हाज्या मागल्या म्हणीत पयलींच्याच सनबर्न आयोजकांक संद दिला। आतांचो पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हो विरोधी पक्षान आसतना सनबर्नाक सदांच विरोध करतालो। ताणें त्या वेळार कितें उलयल्लें ताचें आतां तेणें आत्मचिंतन करपाचें गरजेचें आसा असो थोमणो विजय सरदेसायान रोहनाक मारला। तामिळनाडूचे धर्तरेचेर गोंयचो दर्यो कायदेशीर करपा खातीर बाणावलेचो आमदार वेन्झी वेगासान विधानसभा कामकाजात खासगी बील दाखल केला। कायद्याच्या फासकेत बसून हें बील पास करपाक जाता अशें वेन्झी म्हणटा। तामिळनाडू राज्यान अशा तरेचें बील पास केलां तेच धर्तरेचेर हें बील आपणें मांडिल्ल्याचें वेन्झी म्हणटा। गोंयच्या खाजनांक पुनर्जीवीत करपा खातीर विधानसभेत खासगी थाराव मांडिल्ल्याचो रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो सुप्रिमो मनोज परबान सांगला। ह्या खातीर केंद्रा कडेन 5,000 कोटी रुपयांची मागणी केल्ल्याचें ताचें म्हणणें। कुडका खेळा मैदान बांदपा बरोबरूच बांबोळेच्या खेळा मैदानाक ब्रह्मा ब्रुनो हाचें नांव दिवपा विशीं सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकारान खासगी थाराव दाखल केला। तशेंच फटीची मतदान कार्डां रद्द करपा बरोबरूच भायल्या कामगारांचे पुलीस व्हेरिफिकेशन करपा विशीं ताणें थाराव दाखल केला।
आर्जीन दाखल केल्ल्या पोगो बिलाक गोवा फॉरवर्डाच्या विजयान तेंको दिला. तरी आसतना विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान मात वेगळी चूल मांडल्या. गोंय हें भारतांतलेंच एक राज्य आसा आनी गोंयाक भारताच्या संविधानाचेच कायदे लागू जातात. पोगो बिल जर संविधानाक नजरेंतल्यान सारकें आसलें जाल्यार ते विधानसभेत येतलेच, मागीर आमी ताका तेंको दितले. मात संविधानाच्या चौकटेन ते बसना जाल्यार आमचो पोगो बिलाक तेंको दिवपाचो प्रश्नूच येना अशें विरोधी पक्षान सांगलां. जाल्यार पोगो बिलाचें कितें करतले ते एकदां स्पश्ट करून हो विशय मेकळो करात अशें गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी विजय सरदेसायाचें मत आसा. पोगोचेर राजकारण नाका अशें विजयाचें म्हणणें. जाल्यार रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो विरेश बोरकारान पोगो बिल येवपाकूच जाय अशें विधान केलां. खंयच्याय परिस्थितीत कामगारांक सरकार वाऱ्यार उडोवचो ना. मायनी सुरू करतना संबंदीत लीज धारकांक सद्याच्या कामगारांक सेवेत घेवचेच पडटले तशी अट घालतले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिवचल आनी डिंगणेच्या सेसा मायनिंगा वयल्या कामगारांक दिलां. कामावयल्यान काडून उडयतले म्हणून भयभीत जाल्ले सेसाचे कामगार बेरेस्तारा सकाळी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांकां सांखळे वचून मेळ्ळे. दिवचल आनी डिंगणे मायनी वयले मेळून 177 कामगार मुख्यमंत्र्याक वचून मेळ्ळे. ओबीसी आरक्षणा विशीं सर्वोच्च न्यायालयान दाखल केल्ली याचिका न्हयकारपाची गजाल म्हटल्यार भाजपा सरकाराचें अपयश जावन आसा. हेर मागासवर्गीयांक आरक्षण दिवपाक सरकार अपयशी थारला. देखून सरकारांतल्या ओबीसी आमदारांक स्वाभिमान आसा जाल्यार तांणी पदाचो राजिनामो दिवचो अशी मागणी आम आदमी पार्टीन केल्या. 2013 सावन ओबीसी जनगणना करपाक सरकार अपयशी थारला. ओबीसी आयोग लेगीत डेटा एकठांय करपाक अपयशी थारिल्ल्याचें आपान म्हटलां. नूर मोहम्मद नांवाच्या मनशान दाबोळींतले फ्लॅट दिवपाच्या नांवांत लाखांनी रुपयांची फटवणूक केला. त्या खातीर बेरेस्तारा सकाळीं लोकांनी वास्को पुलीस स्टेशनांत घेराव घातलो. पुलिसांनी आरोप्यांक बेगोबेग अटक करची तशेंच तांणी भांगर आनी रिणान घेतलेली रोख रक्कम चेकाच्या माध्यमांतल्यान परत करची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी वास्को पुलिसां कडेन केल्या. माझ्या मतदारसंघात सगळ्या बुथांचेर IIT संदर्भात बसकां घेतली. लोकांची जमीन IIT करपाक वयता तांकां ताचो मोबदलो दितले. उदकाची सोय बरी आशिल्ली जमीन तजवीज करतले. तशेंच IIT सांग्यारूच जातली अशें समाज कल्याण मंत्री तशेंच सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसायान सांगलां.
गोंयांत नाल्ल महामंडळ स्थापन करतले अशी माहिती शेतकी मंत्री रवी नायक हांणी दिल्या. गोंयांत नाल्लाच्या पिकावळींत वाड जावची तशेंच नाल्ल विकपी शेतकऱ्यांक योग्य मोबदलो मेळचो, माडाच्या प्रत्येक भागांतल्यान वेगवेगळ्यो वस्तू तयार करून तातूंतल्यान नाल्लाची पिकावळ घेवपी शेतकारांक फायदो जावचो ह्या हेतांतल्यान हे महामंडळ सरकार स्थापन करतले अशी माहिती रवी नायक हांणी दिल्या. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांक समजून घेवपी कोणूच ना. जेन्ना मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार जाल्ल्या आंदोलनात 1500 लोकांचो आस्पाव आशिल्लो जाल्यार फाटल्या 43 दिसां सावन ह्या 7 जाणांचेरूच कारवाय कित्याक असो प्रश्न मरासर उपोशण करपी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी विचारला. बुधवारा राती मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आंदोलन करपी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यां वांगडा फोनार भासाभास केली. बरोवन दिल्ल्या पत्राचेर सय करात आनी परतून कामार येयात अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. मात आमी कांय चूक करूंक ना, ताका लागून आमी बरोवन दिवचे ना अशें म्हणून आंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी बुधवारा रातच्यान उदकूय सोडलां. गोंयांतल्यो बंद आशिल्ल्यो खणी सुरू करपा संबंदी सरकारान गंभीरतायेन विचार करूंक नाशिल्ल्यान निमणे वेदांत कंपनीन 1500 कामगारांक घरा धाडपाचो निर्णय घेतला. फुडल्या 30 दिसांत सरकारान महामंडळ स्थापन करून वा पावणी करून खणी सुरू केल्यार कामगारांचो प्रश्न सुटूंक शकता. सरकारान कॅसिनो बदला सगळ्यात पयलीं कामगारांचे हित सांबाळचे अशें आवाहन कामगार फुडारी पुती गांवकरान केलां. फोंड्यां घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत तो उलयतालो. गोंयांतल्यो बंद आशिल्ल्या खणीचो विचार गोंय सरकारान फाटल्या 4 वर्सांत करूंक ना, ताका लागून सरकाराक सत्तेर रावपाचो कसलोच अधिकार ना अशें तांचें म्हणणें आशिल्लें. काँग्रेस फुडारी जनार्दन भंडारीन आपल्या वांगडा बरोबर काणकोण भलायकी अधिकाऱ्यांचेर घेराव घातलो. काणकोण भलायकी केंद्रात बेगोबेग भलायकी सेवा आनी भलायकी साधन सुविधा उपलब्ध करून दिवच्यो अशी मागणी काँग्रेस फुडारी जनार्दन भंडारीन केला. काणकोणाचो आमदार सभापती आसून लेगीत काणकोणकारांक खूब कश्टांक तोंड दिवचें पडटा अशें जनार्दन भंडारीन सभापतींचेर नकळत उतरांचो फार पेटयलो. फाटलीं 4 वर्सां जालीं वास्को वाड्डेम वाठारांत डोंगराची झाडां पडून पालसण कोसळटा. वास्कोच्या आमदारान मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवप करून बेगोबेग राखणे वणत बांदपाचो प्रस्ताव मांडला. पावसाच्या दिसांनी ह्या वाड्डेम वाठारांतल्या लोकांक खूब त्रास सोंसचो पडटा अशें आमदार दाजी साळकारान सांगलें. फाटल्या वर्सा अशीच एक वायट घटना घडिल्ली आनी ह्या फुडें अशे प्रसंग येवचे न्हय ह्या खातीर बेगोबेग राखणे वणट बांदपाक सरकाराक मागणी केल्या अशें दाजी साळकारान ह्या वेळार सांगलें.
भाजपान सत्तेचो शेकडो पुराय केलो. ह्या सुवाळ्याक सभापती रमेश तवडकरान उपस्थिती लायिल्ली. सभापतीच्या उपस्थितीचेर तृणमूल काँग्रेसीन हरकत घेतल्या. सभापती हो सरकाराचो भाग आसा काय कितें? ह्या सुवाळ्याक सभापतीचें कितें काम असो प्रश्न तृणमूलाचो फुडारी त्राजण डिमोलोन उपरासला. सभापतीच्या ह्या कृतीचो तृणमूल काँग्रेसीन खर शब्दान निषेध केला. मोपा विमानतळा वयल्यान सेगीत उदक सोडून गांवांक आनी लोकवस्तीक त्रास जातात. मोपा विमानतळ प्रकल्पांतल्यान उदकाचें वेवस्थीत नियोजन करचें आनी तें उदक गांवांत केन्नाच सोडचें न्हय. असो प्रकार परतून जायत जाल्यार तो आमी खपोवन घेवचे ना अशी शिटकावणी मोपा विमानतळ पंचक्रोशी पीडित जनसंघटनेन बुधवारा पत्रकार परिशदेंत दिली. सोमारा आनी मंगळारा विमानतळा वयल्यान फांतोडेचेर उदक सोडिल्ले तें उदक म्हादेव देवळांत आनी घरांनी घुसलें. तशेंच बागायतींतलीं खुबशीं नव्यान लायिल्लीं कलमां सुद्दां ह्या उदकाक लागून व्हांवून गेल्ल्यान शेतकारांचें लुकसाण जालें. अशें परतून घडचें न्हय हे खातीर कंपनीन उपाय येवजण करची अशी मागणी पत्रकार परिशदेंत केली. बेरेस्तारा सकाळी पर्रा लोबोवाडो वाठारांत संडासाच्या टांकयेत पडिल्ल्या गायक म्हापशेच्या उजो पालोवपी दळान सुरक्षीतपणान भायर काडली. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण गाय उदीक पिवपाक टांकये कडेन गेल्ली. तिचो पाय निसरून ती टांकयेन पडली. सुमार अर्दे वर सुमार ती टांकयेन आडकून उरली. उपरांत थळाव्या लोकांनी उजो पालोवपी दळाक कळयल्या उपरांत ते घडणुके थळार ते बेगोबेग येवन तांच्यांनी गायेक टांकयेंतल्यान सुरक्षीतपणान भायर काडली. देशात परतून एकदा कोरोनाचे संसर्ग वाडत आशिल्ल्यान फाटभुंयेर केंद्र सरकारान कोरोना प्रतिबंधक वासिनाच्या बुस्टर डोसाचो कालावधी उणो केला. कोविडाच्या दुसऱ्या डोसा उपरांत 9 म्हयन्यांनी बुस्टर डोस दिताले. आतां हो काळ उणो करून 6 म्हयन्याचेर हाडला. केंद्रीय भलायकी मंत्रालयान ही म्हायती दिल्या. कोरोना बुस्टर डोस घेवपाक 9 म्हयन्याचो जो कालावधी आसलो तो आतां उणो करून 6 म्हयन्यान घेवपाक शकता इतल्या कालावधीचेर तो उणो केला. उत्तर प्रदेशांतला हरदोईत एके बायलेन 4 हात आनी 4 पांय आशिल्ल्या भुरग्याक जल्म दिलो. नॉर्मल डिलिव्हरीत जल्माक आयिल्ल्या ह्या भुरग्याचे 4 हात आनी 4 पांय पळोवन दोतोर लेगीत अजाप जाले. पूण उपरांत हाचे फाटले दोतोरान कारण सांगलें. जुळी भुरगीं जल्माक येवपाचो हो प्रकार आसा. दुसऱ्या भुरग्याच्या कुडीची योग्य तरेन वाड जावंक नाशिल्ल्यान एका भुरग्याक अतिरिक्त हात आनी पांय आशिल्ले.
शिवोलेच्या पोरता वाडो वाठारांतल्या कीर्ती विद्यालयाच्या पोरण्या इमारतीचेर बुधवारा राती हुंवाराच्या पावसाक लागून व्हड आंब्याचें झाड पडलें. सुदैवान कोणाक तशी दुखापत जावंक ना. उजो पालोवपी दळा कडेन आधुनीक झाड कापपी ट्री कटर्स नाशिल्ल्यान ह्या झाडाचे फाटे कापपाक 3 वरां परस चड वेळ लागलो. ह्या संबंदी शिवोलेचे आमदार डिलायला लोबोन नाराजी उक्तायल्या. तशेंच उजो पालोवपी दळाक आधुनीक सुविधा दिवपा खातीर आपूण विधानसभा अधिवेशनात हो मुद्दो मांडटली अशें डिलायला लोबोन सांगलें. मजगतीं हें झाड कोसळटना खांब्या वयल्यो वायरी तुटिल्ल्यान वीज पुरवण पयलीं कापपाची पडली. अशा संकश्टा वेळार पावसांत काम करपा खातीर वीज कामगारांक रेनकोट दिवंक नाशिल्ल्याचे कागाळ उजो पालोवपी दळा वांगडा वीज कामगारांनी केल्या. बेरेस्तारा कोलमरोड थळाव्यांनी WRDच्या वांगडा रस्त्यार फुटून व्हांवपी घाणयाऱ्या उदकाची पळोवणी केली. WRDच्या अभियंत्याच्या म्हणण्या प्रमाण ह्या पायपलायनीची तपासणी करतले आनी उदक कशें रस्त्यार व्हांवता तें पळयतले असो विश्वास ताणें थळाव्यांक दिलो. फाटल्या एका वर्सा सावन कुंकळे नगरपालिकेत कसलीच उदरगतीची कामां जावंक ना असो आरोप नगरसेविका पोलिटा फर्नांडिसान केला. कुंकळे नगरपालिकेन वेगवेगळ्या विशयांचेर बेरेस्तारा सकाळी मनयाळी बसकां घेतली. उपरांत ती पत्रकारां कडेन उलयताली. फाटल्या एका वर्सा सावन त्याच जाहीरनाम्याचेर चर्चा जाता. लोकांनी म्हाका म्हाज्या वार्डांत उदरगतीची कामां जावपाक जाय म्हणून वेंचून हाडला आनी आतां कोण तरी कावन्सिलर म्हाका विश्वासांत घेयनासतना म्हाज्या वार्डांत विकासात्मक काम प्रस्तावीत करना अशें विचित्र दिसता अशें तिचें म्हणणें. हॉटेल्स आनी रेस्टॉरंटांनी आतां सर्व्हिस टॅक्स घेवपाक बंदी घातला. तुमी जर हॉटेल आनी रेस्टॉरंटांत जेवपाक वता जाल्यार तुमकां आतां सर्व्हिस टॅक्स फारीक करचो पडचो ना. केंद्रीय गिरायक संरक्षण प्राधिकरणान हॉटेल आनी रेस्टॉरंट वेवस्थापनाक फूड बिलांत हाचे मुखार सर्व्हिस टॅक्स आकारपाचेर बंदी घालपाचो आदेश जारी केला. जर बेकायदेशीर पद्दतीन आनी बळजबरेन कोणूय सर्व्हिस टॅक्स घेत आसात जाल्यार तांचेर कायद्यान कारवाय जातली. गिरायक हे विशीं कागाळूय करपाक शकता अशें केंद्रीय गिरायक संरक्षणान सांगलां. राज्यांत देशांत दरवाडीक लागून लोकांचे त्रास चालू आसतना सामान्य लोकांक आनीक एक धपको बसला. 14.2 किलो LPG सिलिंडराच्या दरात 50 रुपयांनी वाड जाला जाल्यार 5 किलाच्या सिलिंडराच्या दरात 18 रुपयांची वाड जाल्या. 19 किलांच्या वेपारी सिलिंडराचे दर मात 8.50 रुपयांनी देंवल्यात. जुलय 2021 सावन सेगीत 8वें फावट LPG सिलिंडराचे दर वाडिल्ल्यान लोक बेजारल्यात. तशेंच सरकारान घरगुती आनी वेपारी LPG सिलिंडराच्या दरात वाड केल्ल्यान विरोधी पक्षांनी लेगीत सरकाराचेर टिकांचो फार केला. मजगतीं जुलय म्हयन्यांत LPG सिलिंडराच्या दरात जाल्ली ही दुसरी वाड आनी ह्या आदी 1 जुलयाक 19 किलांच्या LPG सिलिंडराचो दर 198 रुपयांनी देंवलो.